दामोदर सप्तक हांव ल्हानपणीसान चयता। हांव एज अ चेअरपर्सन हांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन जावन हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की सप्तकाक कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करचे। तशेंच आमकां हो सप्तक 2 वर्सान मनोवपाक मेळोना मोठे दबाज्यान। आतां आमी हो सप्तक मनयतात, आमी मोठे दबाज्यान मनयतात। ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक सांगता बरी खुशालकायेन हो सप्तक मनयचो आनी म्हजी हे सप्तकां सगळे वास्कोकारांक आनी गोंयच्या लोकांक पुनर्जीवीत करची। आज गोंय बरं आसा आनी एकाच जातीचे न्ही, जाल्यार सगळे धर्माचे लोक हांगा दामबाबाक मानतात आनी त्या खातीर सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणीय धरले जाल्यार आज ह्या सप्तक येतात। म्हाका चड उलयनासतना म्हाका इतलें सांगलें दिसता सगळे गोंयकारांनी ह्या वर्सा आमी 2 वर्सां मागीर हो दामोदर सप्तक करतात। सगळ्यांक आमकां आमंत्रण तुमकां की हांगा येवचें, दामबाबाचें दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या सप्तकांत सहभागी जावचे। हांव सांगूंक सोदता इतलें 2 वर्सां आमकां ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे सप्तक करूंक मेळ्ळो ना। आमी 2 वर्सां धार्मीक कृत्य केले, पण असो गडबड्यान सप्तक जाता, भजन जाता, पार येता, दिंडी येता, गायक येता, ते सगळे ह्या वर्साक सुरू जाले। म्हाका बरें दिसता की हांव 52 वर्सां अध्यक्ष जालो, हांव 52 वर्सां दामोदराची सेवा केली, त्याचे फळ म्हाका दामोदरान दिलें। म्हाका अध्यक्ष केलो, दामोदर सप्तक उत्सव कमिटीचो अध्यक्ष हांव। आनी म्हाका बरें दिसता आमी सगळे मेळून सगळ्या पारकारांनी सगळ्या भाविकांनी एकजूट होऊन तो सप्तक मनयलेलो आसा। आमी आमच्या खर्चात उरी ना, आमी सगळे एक, सगळे वास्कोकर एक, वास्कोच्या भायलेचे भाविक ते एक, सगळ्यांक मेळून आमी हो सप्तक दबायत केलो। म्हाका खूब खोशी भोगता की म्हाज्या वांगडा म्हाजे ऑफिस बरो म्हणा, म्हाजे कमिटी मेंबर म्हणा, म्हाजे सगळे सवंगडी म्हणा, सगळे पारकार म्हणा, सगळे आमी एका चित्तान एकाच्या गाराणे बिराणे घालून सुरवात करून भजन जावन आतां साखळी पद्दतीची भजन चालूच उरतली फाल्यां दनपारां 12 साडे 12 पर्यंत। आनी पार सांजचो आमचो बाजार समितीचो पार पुलीस कोर्टाचो सकून येतलो, मागीर तेजी बसका आसतली, थंय भजन आसतलें, मागीर नटराजा कडेन बसका आसतली, तो गायक आसा ऋषिकेश म्हणून, ताची दुसरी बसका आमची साईबाट स्टँडा कडेन आसतली। आनी तेजे उपरांत आमचे सगळे पार प्रत्येकाक आमी ज्या प्रमाणे वर्षा प्रमाणे आमी कितें टायमींग दिता, कितें हे करता, हे सगळे आमी दिलेले आमच्यात कांयच हे प्रॉब्लेम ना, सगळे व्यवस्थित चलता। हे सगळे कोण घडयतात, दामोबाब करता। आमी कोण, आमी कटपुतली बावली, आमी फक्त काम करूंक जाय, आमी सेवा करूंक जाय। तेची जेन्ना आमकां आज्ञा येतली तेन्ना सगळे आमी घडोवंक शकता, हेचे पलीकडे आमी कांय करूंक शकना। तो सप्तक असोच वर्साच्या वर्सा बरे भशेन जावचो, 123 वर्सांनी सप्तकाक हेचे फुडें बरो जावचो। आमकां आयुश्य आरोग्य सगळ्या भाविकांक तशें आमकां तशें सगळ्या पिळगेक राखचे दामोबान अशी देवा चरणी माझी प्रार्थना आसा। वार्षिक हे जे आमचे दामबाबाचे फेस्त थिंगा सेलिब्रेट करता सप्ताह म्हणून कितली उत्साह लोकां मदें आमी सदांच पळयता आनी सगळे लोक हिंगा सगळे हे फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जावन हांव समजता तेजे आशिर्वाद आख्खे गांवचेर आपल्याचेर आनी आपले सगळे कुटुंबाचे लोक मागतात। म्हाजी एकूच मागणी की आमचे वास्को शहरान आतांच जो बरो सुरवात जाला, नवीन MLA येवन, नवीन आमचो सरकार येवन हे काम दामबाबान एक बरो आशिर्वाद दिवन खूब कल्याण करपाचें, खूब विकास करपाचो आनी वास्को जी आदली सिटी आसली आमचो मुरगांव तालुका जे आमी म्हणटा इंडस्ट्रियल कॅपिटल, ताका तो सारको स्थान उंच मेळचो तेजे आशिर्वाद। आमी कितें केल्लें 11 ते 2 कितें जाता की देवळान जेन्ना श्रीफळ दवरपाक येता न्ही तेन्ना इतली गर्दी जाता की आमच्या घरांतल्यान श्रीफळ घेवन वचपाक सुद्दां वाट मेळना। ताका लागून आमी कितें सांगिल्लें की ह्या वर्सा आमी नवीन पद्दत स्टार्ट करुया की 11 ते 2 बंद करपाचें, सो ते 12:30 नंतर जे सगळे बिजी जाता पळय ते वेवस्थीत जावनी, मोकळेपणान सगळ्यांक तें करूंक मेळूनी आनी ताच्या नंतर मागीर पब्लीक दर्शन कोणाक ना म्हणूंक जायना। पण आतां कितें जाता, लोक जर बिलीव करना और लोक ते फॉलो करूंक शकना, तांकां इच्छा ना फॉलो करपाची,
मागीर आमी हांगा पुलीस कायदो लावंक शकना न्ही. इट इज अल्टिमेटली प्रत्येक आपापले भावना एक्सप्रेस करचे पडटा. ताका लागून मागीर आमी ताका अलावड केलें. पूण तें कितें जाता तें करतकच ती गर्दी जाता पळय तातूंत इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. इट बिकम्स टू कंजेस्टेड बिकॉज अल्टिमेटली आमच्या देवळाची कॅपेसिटी इज नॉट बीग लायक व्हडलो हॉल तसो ना न्ही तो. सो ताका लागून आमी रिक्वेस्ट केलो. आतां आमी सुरू 2 म्हणून सांगिल्ले तरी लोक येता म्हण आमी तांकां वच म्हूण सांगना कित्याक खंयच्यान पयशान आयिल्ले आसता, बायलां आसता, भुरगीं आसता. सो वी कांट मेक देम वेट इन द क्यू. पूण ह्या वर्सा आमी पब्लिकाक सुरळीत भितर एंट्री मेळची म्हणून ते फुडें फुलवाले बी घुसतात तांकां सगळ्यांक थंयच्यान शिफ्ट केले आनी आमी तितलो जागो मोकळीक दवरल्या पब्लिकांक सो दॅट जसो सुरळीत मुवमेंट जावचो त्या प्रमाणे लोक फॉलो करतात. सेक्युरिटी अरेंजमेंट केल्ली आहा, प्रायवेट सेक्युरिटी आहा, प्लस गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान आपले पुलीस फोर्स केल्ले आसा, म्हणजे डेप्यूट केल्ले आहा. तेन्ना आमकां कांय हें दिसना. एवरीथींग वील गो स्मूथली एज प्लॅन. लोकांक आमी सांगपाचें कांयच ना न्ही कित्याक आज सप्ताह 2 वर्सां जाल्ल्यान खूब जाणांक उमेद आशिल्ली सप्ताक येवपाची. त्या प्रमाणे लोकांनी एक्सप्रेस केलें. आयले प्रत्येक जाण. आमी लोकांक सांगिल्लें थोडे सुरवातीक कमी करा म्हणून. पूण ते कांय कितें भावना दुखोवंक मेळना आमकां. पूण येता तांकां ना म्हणूंक जायना. त्या प्रमाणे लोक आयले. बरी गोश्ट आहा. त्या प्रमाणे आतां वेवस्थीत सप्ताह 2 दीस जातलो कित्याक देवान कृपा केल्या की पावसूय ना आनी महामारीचें संकट कितें आसा ताजे पासून मातशें आमकां हें मेळ्ळें, मुक्ती मेळ्ळ्या. म्हणजे आतां सद्या तरी कांय दिसना तशें हें जायत म्हणून. सो देवाक फक्त प्रार्थना करता की सगळें वेवस्थीत जावचें.